New See Walk Hard, Hello Doctor. Brought to you by Walk Hard Hospitals towards saving lives. नमस्कार. हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक एकदा परतून एकदा येवकार. इश्टानो, हॅलो दोतोर हे कार्यावळीन तुमी तुमच्या भलायके विशीं प्रश्नांची जाप मेळपा खातीर तज्ञ डॉक्टरां कडेन संवाद साधतात आनी ही एक 2 वे चॅनल. आज आमचे बरोबर आसात गोंयचे नामनेचे सर्जन डॉक्टर दिलीप आमोणकर, गोवा मेडिकल कॉलेजचे प्रोफेसर अँड हेड ऑफ युनिट ऑफ सर्जरी. तर ही आसा तांची वळख. डॉक्टर दिलीप आमोणकर गोवा मेडिकल कॉलेजींतल्या सर्जरी डिपार्टमेंटाचे प्रोफेसर हेड. एक्सिडंट, अपेंडिक्स, कॅन्सर आनी तरेकवार ऑपरेशन्स तांच्या मुखेलपणा खाला जाता. तांणी कितलीशींच कॉम्प्लिकेशन्स आशिल्ली ऑपरेशन्स कुशळटायेन हाताळ्यात. सर नमस्कार. नमस्कार. गेल्या ऑलमोस्ट 25 वर्सांनी गोवा मेडिकल कॉलेजीन तुम्ही सर्जन म्हणून काम करतात. कितलेशेच भुरगे म्हणजे जे नवे सर्जन आज गोंयांत उपलब्ध आसात ते तुमच्या हाता सकयल तांच्यांनी ट्रेनिंग घेतले, ते तुमच्या हाता सकयल शिकले. हाच्या व्यतिरिक्त एक सामाजिक बांधिलकेचे भान धरून सगळ्या म्हणजे तळागाळाच्या लोकांपर्यंत तुमची पब्लिसिटी आसा आणि तुमच्या लोकांपर्यंत तुम्ही सदांच एका आत्मीयतेच्या दृष्टिकोनान पळयला. तर जेन्ना डॉक्टर ही आयची कार्यावळ जी आसा तातूंत आमी लोकां कडल्यान प्रश्न अपेक्षीत करतात की सर्जिकल करेक्शन जाका जाय म्हणजे समजा पँक्रियाटिस म्हणा किंवा एपेंडिसायटीस म्हणा म्हणजे एपेंडिसी, पँक्रियास, हर्निया, हायड्रोसील अशा प्रकारचे प्रश्न आशिल्ले जे तुमचे व्यथा आसात, जे तुमचे वेदना आसात ते तुमच्यान आमकां विचारूं येता. आनी आमचो नंबर आसा 24904444 आनी 24904445. ह्या दोना पैकी खंयच्या एका नंबराचेर फोन करात आनी फोन करतना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचा आवाज मातसो कमी करात. सामको बंद केल्यारय जाता. प्रश्न स्पष्ट विचारात, कारण ही कार्यावळ जी आसा ते तुमच्या प्रश्नांक आमी जाप दितले. आज आमचे बरोबर आसात गोवा मेडिकल कॉलेजीचे नामनेचे सर्जन डॉक्टर दिलीप आमोणकर. तर म्हाका हांव कितें सुरू करच्या पयलीं आमकां प्रश्न आयला. हॅलो हॅलो. हां, हांव दिवाकर कामत आके मडगांवच्यान उलयतां. नमस्कार दिवाकर बाब. हां, दोतोर आमोणकरांक म्हजे नमस्कार. नमस्कार मिस्टर कामत. नमस्कार. हांव एक तुमकां विचारूंक सोदता दोतोरा की आतां खूब लोकांक हर्निया जाता. हर्निया जाणटे मनशांक जाता, रिटायर्ड मनशांक बी. ते कांय काम व्हडलेशें करना, कांय करनात, तांकां जाता आनी सादे भुरग्यांकूय बी जाता. ताची कारणां कितें आनी ताका मागीर न जावपाक बी अशें कितें प्रिकॉशन बी घेवपाक जाय कोणाय मनशान? न्ही, हर्निया जी आसा पळय ते ल्हानपणा पासून ते एकदम म्हाताऱ्यांक सुद्दां जावं शकता. तसो प्रॉब्लेम असो कांय ना. पण कितें जाता जे तुमी आतां तुमचें वय कितकें आतां? हॅलो हॅलो. हां, वय कितकें म्हणलें तुमचें? न्ही, म्हजें वय आतां 69. म्हाका ना हर्निया ना म्हाका. ना ह्या तुमच्या वयार म्हणजे 60 नंतर जे आसता पळय जे चडशे लोक अशे फोर्स करता, मुत्ता आसतना, संडासाक वयता आसतना किंवा चड लिफ्टिंग करता अशें वेट बी, तांकां असलो हर्निया प्रकार जाता. तेन्ना स्पेशली म्हणजे प्रोस्टेट जे दुयेंस आसता तितून मुत्ता आसतना मनीस फोर्स करता, त्या फोर्सान केन्ना केन्ना हर्निया अशी भायर सरता. तेन्ना तुमकां ही हर्निया प्रॉब्लेम जाता. आतां भुरग्यांक जे आसता पळय ताका कारण दुसरें आसता. ते केन्ना जल्मतच ते एक प्रकार आसता, तो मागीर एका फुडें जावं शकता असो. कळ्ळें न्ही? न जावची न्ही म्हणजे कितें आतां तुजो न जावचें म्हणजे हें चड स्ट्रेन असो करचो न्ही. पण तशें ते जायना ते चड स्ट्रेन जे जावपाचे आसता ते जातात. फोर्स करचेच पडटा. प्रोस्टेट जे प्रॉब्लेम जे मनशाक आसता ते वय 60-70 नंतर येता आनी तितून मनीस मुत्ता आसतना फोर्स करता पळय तितून असले प्रकार चड आसता. आनी कसले हर्निया जाली ह्या वयार आमी प्रोस्टेट पयलो पळयता आनी प्रोस्टेट जर कितें दुयेंस आसलें तेजो पयलो ट्रिटमेंट दिता आनी मागीर हर्निया पळयता आमी, तेजें ट्रिटमेंट करता. डॉक्टर, एक म्हणजे आतां इतक्या वर्साची तुमची प्रॅक्टीस इन गोवा मेडिकल कॉलेज, मागीर तुमकां सादे प्रश्न की गोंयांत आमच्या खंयच्या तरेचे रुग्ण चड कॉमन आसता जांकां सर्जिकल इंटरव्हेन्शन टायमली केल्यार तांकां बरें जावं शकता किंवा दे कॅन नॉर्मली लीड अ हेल्पी ऑर हेल्थी लायफ अशें म्हणून येता? न्ही, तशी आमच्या म्हाज्या ते सगळे जवळ जवळ 33 वर्साच्या हितून तशें आमी ऑपरेशनां म्हणल्यार ते दरवळ सगळे बोर्डाचेच पळयल्या. आतां हळू कितें जाता स्पेशालिटी येयल्या तेमान सर्जरी, जनरल सर्जरी आसता पळय तेजे हें कमी जालां. म्हणजे जे ऑपरेशन करपाक ते कमी जालां. म्हणजे पयलीं आमी तकले पासून ते बोटा पर्यंत सगळे ऑपरेशन करताले, इन्क्लुडींग हेड टू टो. बरोबर. आयज तशें दिसना. स्पेशालिटी येयल्या पण जनरल सर्जरीक म्हणल्यार थोडे उरल्या आनी तो रोल तांचो आसा. बरोबर. तितून आमचे म्हणजे एक म्हणजे गळो वाडणो, एक थायरॉयड
हे गोव्यान सारकें कॉमन दुयेंस जेचो गळो मोठो म्हणजे गळो मोठा दुसरें म्हणटा ते ब्रेस्ट कॅन्सर किंवा ब्रेस्ट डिसिजीस तरेतरेचे स्तनाचे ब्रेस्ट स्तनाची बायलांची म्हणजे दादल्यांक आसतात पण बायलांक चड तितून तो कॅन्सर रोग म्हणटा गोंयांत भयंकर चड म्हणजे आमी जवळ जवळ गोंयांत 80% जे कॅन्सर जाता ते सगळे आमीच हँडल करतात तरचे 20% प्रायवेटान खंय भायर वयता आसता पोटाचे कॅन्सर म्हणटा ते तरचे एक स्टमक कॅन्सर फुफ्फुसाचे कॅन्सर मागीर रेक्टम कोलोन हेचे अशे कॅन्सर पँक्रियाज लिव्हर अशे तरेतरेचे कॅन्सर आसता हे चडशे प्रमाण आमी पळयता हांगा तितून हर्निया आसता अशें मागीर तरेचे खूब दुयेंसां आसता तशीं पण हे कॅन्सर रोग प्रकार जो आसा तो भरपूर गोंयांत कॉमन आसा सर म्हाका सामको एक प्रश्न आयल्लो आसा हॅलो मातसो तुमच्या घरा कडेन टीव्हीचो आवाज कमी करा श्रीरंग बाब आणि प्रश्न विचारात हॅलो एक 14 वर्षाची बायल आसा हय चली आपल्या 44 इयर्सची बायल आसा 44 आणि तिका एक 14 वर्षाची चली आसा तिका गर्भधारणा जातली तर तिच्या गर्भाची पिशवी एका बाजूक चिकटल्या अशें दोतोर सांगतात तेका लॅप्रोस्कोपिक ऑपरेशन केल्यारूच उपयोग जातलो आणि गर्भधारणा जातली अशें डॉक्टरान तिका सांगलां हय श्रीरंग बाब मातसो तुमकां इंटरप्ट करता आयचो जो आमचो तज्ञ डॉक्टर आसा ते गायनेकॉलॉजिस्ट न्हय तर जनरल सर्जन जनरल सर्जनच तूं सांगता ते ऑपरेशन बांबोळीत जाता ओ ना दुसरो एक प्रश्न आसा एक 48 वर्षाची बायल आसा तिका पोल्याक मास वाडटाले 10 वर्सां पयलीं खूब मास वाडलेले मुंबय व्हरून नानावटीन ऑपरेशन करून ते मास काडलेले आतां परत 10 वर्सांनी तिका त्याच जाग्यार पोल्यार मास वाडला हे ऑपरेशन आमच्या बांबोळे जाता म्हाका एक सांगा ते जे पोल्याक दुयेंस जाला म्हणटा ते प्रकार कॅन्सर काय नॉन कॅन्सर आसलो हे म्हाका पयलीं सांगा ना 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 कॅन्सर बिन्सर कांय ना फक्त मासूच वाडला भितर काय भायर आसा तें तोंडा भितर काय भायर आसा भायर आसा ते काडूं शकता तशें प्रॉब्लेम काय ना काडूं शकता करतात ऑपरेशन हय बांबोळे हांवें विचारलां ते लॅप्रोस्कोपिक ऑपरेशन ते लॅप्रोस्कोपिक ऑपरेशन बेसिकली इट कम्स अंडर गायनेकॉलॉजी आणि म्हाका दिसता तुमी गायनेक डिपार्टमेंटाक कन्सल्ट केल्यार गोवा मेडिकल कॉलेजीन तुमकां योग्य तो सल्लो मेळटलो म्हाका दिसता सर आमी उलयताले की गोंयान एक खुबशे प्रमाण तुमी सांगले वेगळे तरेचे कॅन्सर आणि ब्रेस्ट कॅन्सर इज ऑल्सो ऑन अ रायझींग ट्रेंड म्हणजे बायलांच्या स्तनाचे कॅन्सर ताच्या खातीर तुमचे वॉट यू वूड म्हणजे तुमी कितें रिकमेंड करतले लायक फॉर एक्झाम्पल जशें तुमी म्हणटात की खुबशे फावटी ब्रेस्ट सेल्फ एक्झामिनेशन किंवा अशा म्हणजे अशें गोंयाचे कित्या खातीर हें प्रमाण वाडटा अशें तुमकां दिसता गोंयांत तशें न्ही ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणजे ग्लोबल म्हणजे जवळ सगळे जगाकूच प्रमाण वाडला गोंयांत अशें न्ही पण त्या मानान गोंयांत पॉप्युलेशन कमी आसा म्हणून आमकां अशें दिसता की जे कॅन्सर आसा ते चड वर्साक आमी जवळ 300 ते 400 अशे पेशंट पळयता हय तितून गोंयाचें पॉप्युलेशन कमी आसा म्हणून आमकां ते चडशें दिसता पण तशें ओवरऑल पळोवंक गेल्यार तशें चड ना तितून आतां ब्रेस्ट कॅन्सर जे हें आसता तपासणी कितें करपाची आसता ती आतां प्रिवेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर बरोबर ब्रेस्ट कॅन्सर जर तुमी सामको पयले स्टेजीर जर तेजो क्युअर पडत जाल्यार सर्वायवल इज गूड म्हणजे सर्वायवल खूब बरो जाता तेज्या खातीर एक म्हणजे बायलांनी एक सद्या 30-40 स्पेशली 40 वर्सां नंतर स्वताचे नाता आसतना बी म्हयन्यान एकदां अशें सेल्फ एक्झामिनेशन टेस्ट करून पळोवपाचें कितें थंय घट लागता कितें खाक्यान कितें अशें तपासपाचें हें रेगुलर थोड्यांक कितें आसता थोड्यांच्या फॅमिलीक ते आवयक भयणीक कॅन्सर आसता असल्या पेशंटांनी 30 ते 40 वर्सां नंतर दर वर्षा किंवा 6 म्हयन्यांनी एकदा मॅमोग्राफी म्हणजे एक्सरे जो आसता ब्रेस्टाचो करूंक जाय तितून जे कॅन्सर जे अर्ली आसता ते पिकअप जाता आनी ताका ट्रिटमेंट टायमार दित जाल्यार ताजो प्रोग्नोसीस बरो आसता आनी पेशंट कॅन कम हय पण आमची प्रॉब्लेम कितें जाता आमी अशी स्टेजीर केस पळयना की आमचो असो स्क्रिनींग प्रोग्राम आसा होल इंडिया किंवा गोंया आमी पण तो जावंक ना आतां आमचे आरोग्य मंत्र्यान स्टार्ट केला मॅमोग्राफी चल्ल्या इट इज गिव्हिंग गुड रिजल्ट आय मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट हिम फॉर गिव्हिंग फॅन्टास्टीक मॅमोग्राफी मशीन बरोबर पण असो प्रोग्राम सच्चे इम्प्लिमेंट करतलो आमच्या स्टेटीन जाल्यार तितून मातसो गव्हर्मेंटाक मातसो आनी हेल्प जाय पडटलो सो दॅट बिकेम पिकअप अर्ली बरोबर म्हणजे लोकांमध्ये एक अवेअरनेस आसपाक जाय सो दॅट दे कम फॉरवर्ड भरपूर येयला बरोबर एक सादेशी आवय एक 2-3 4-5 वर्सां सुद्दां आमचे कडेन येता की ब्रेस्ट दुखता हें जालां तें जालां ह्या वायट की अवेअरनेस आवयक येयल्या तर आवयक तेज्यान चड आसतलें न्ही अवेअरनेस इज फॅन्टास्टीक गुड म्हाका सर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो मारिया फेर्नांडीस मुगे दोनी हांक्या
येयल्ले दोनूय खाके न्ही हय आं कितको तेंप जालो त्यो पयले मागीर 3 वर्सांनी दोतोर वास्कोन काळली आं मेडिकल आहलो न्हू हय तेन्ना आं मागीर तो रिटायर जालो मागीर हांव दोतोर आमोणकारा दाखोवपा लागलें हय मागीर तेणे 2 पाटी ते उदो सुई मारून कळ्ळें फुडलें आयकलां मी म्हणजे आतां तुका तें परत दुखता काय घट्टच जाला हय दुखता आनी मातशें घट जाला कितको तेंप जालो ते आज जाल्या आनी आतां 2 वर्सां जाल्या नाही आतां तूं लास्ट डॉक्टराक केन्ना मेळिल्ली 2 वर्सां पयलीं मागीर दोतोरान म्हाका तें बेश्टें म्हणलें नाही मान्य आयक हांव कितें म्हणटा तें 2 वर्सां पयलीं तुका सांगिल्लें दोतोरान बेश्टें म्हणून न्हय पण आतां तूं हालीं दोतोरा कडेन वचूंक ना आं बरें ओके सर तुमी मारिया बाय तूं कितें कर तूं परतें चॅकींग यो तें पळोवया कितें जालां तें चॅकींग पळोवन हांव सांगूंक शकता तुका तें कितें जालां तुवें वायट जाला काय बरें आहा तें तूं यो मंगळार आनी शुक्रार म्हाका मेळ नंबर 4 हांव तुजी सगळी कॅर घेता काय भिवो नाका थँक्यू अच्छा म्हाका दिसता तिचो तो प्रश्न आशिल्लो तो तुमी बरो एड्रेस केलो सर डॉक्टर म्हाका सांगा एपेंडिसायटीस जो आसा की खुबशे अशे यंग एजीन आमी खूब फावटी कॉमन असो पळयता इज दर एनी रिलेवन्स ऑफ द एज विथ दीस एपेंडीस कारण खुबशे फावटी लोकांक म्हणजे बायलांक खूब स्पेशली चलयांक विशेष आपल्याक हांगा दुखपाक लागले म्हणजे एपेंडीस आसा काय कितें आनी ती दोतोरा कडेन वता हो प्रॉब्लेम तुका गोंयांत आसा न्ही खंय दुखलें की एपेंडीक्स हो कन्सेप्ट तुका सगळ्या बायलांक सांगात आसा न्ही अच्छा आमी खंय अख्खे इंडियेक भोंवला गेल्यार हो प्रॉब्लेम एपेंडीस म्हणटा सगळ्याक आसा आनी खरें म्हणजे सारकें डायग्नोसीस एपेंडीस करपाक तशें सारकें ते टेस्ट ना सामकें एक्यूट एपेंडीस म्हणजे सुजोन एक्यूट एटॅक येयलो तेन्ना तुका थोडे एग्जामिनेशन करून 100% सांगूंक शकता बाबा जाल्या म्हणून नाल्यार सच्चें दुखता पळय म्हणटा ताका 100% सांगूंक शकना पण इन्वेस्टमेंट करचें पडटा बरोबर सदांच एपेंडीस आतां अशें म्हणजे एपेंडीस धरूप कारण तरेतरेचे रोग आसता जे रायट सायडीन म्हणजे दुखता ते तुका एपेंडीस म्हणून धरून गेल्यार ते बरें वायट दुयेंस तूं चुकूंक शकता ताका तें इन्वेस्टिगेट करचें बरोबर आनी दोतोर म्हणजे सर तुमी आमकां शिकयताना तर फुडें सांगताले म्हणजे एपेंडीस अमक्याच लोकेशनार आसा म्हणजे एपेंडीस अशें समजूं नाका कारण ते एपेंडीस दुसरे कडेन आसूं शकता हय एपेंडीस कितें जाता चडशे रायट सायडीक वेरिएबल ती थंयच आसता मातशी वयर आसूं शकता सकयल पेल्विसान आसूं शकता तरेतरेचे अशें आसता केन्ना रायटाक नॉर्मली रायटाक आसता केन्ना सायटस इनवर्स दुयेंस आसता तितून लेफ्टाक आसता आनी तितून डायग्नोसीस व्हेरी डिफिकल्ट पेशंट लेफ्टाक म्हणजे दाव्यान कंप्लेन करता आनी सगळे डॉक्टर चुकतात चडशे बरोबर म्हणजे अशें जावंक शकता सर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा हॅलो डॉक्टर या चांदर असॉल्ट आसा उलयता विचार बाब डॉक्टर ते ब्रेस्ट कॅन्सर जाता ते सिम्पटम कितें आनी ते सिम्पटम ते कशें करून ते जायते बायलो तांकां जालें म्हणटा तें खंय दुखता तांकां समजना ते मागीर चड तरी मागीर डॉक्टर वयता आनी ते मागीर फायंड आउट तांकां पयलीं ते सिम्पटम तांकां जाता आसतना तांकां कॅन्सर चॅकअप बरोबर व्हेरी गुड क्वेश्चन तुजें क्वेश्चन इज फॅन्टास्टीक हांव पयलीं कितें सांगता तुका न्ही की पळय आतां ब्रेस्ट कॅन्सर स्टेज 1 डायग्नोज करपाक न्ही तश्यो एक्सरेज काडल्यार सारके एग्जाम केल्यार जाता तशी तुका जायना चडशे पेशंट आमचे अशे लास्ट स्टेजीर येता 3rd and 4th स्टेजीर जेन्ना ते गूट लागता तांकां दुखता स्प्रेड जाल्लें आसता पूण ताका तसो प्रोग्राम गोवोरमेंटान करूंक जाय म्हणजे मॅमोग्राफी किंवा सेल्फ एग्जामिनेशन किंवा बायलांनी आपुणून थंय वचून डॉक्टर चॅक करूंक जाय स्पेशली फॅमिलीक कोणाच्या आवयक आनी तेच्या चेवड्याक जर कॅन्सर आसा तेंच्यांनी स्पेशली रेग्युलर 40 वर्सां वचूंकूच जाय चॅकिंगेक म्हणजे आपुणूच चॅक करूंक जाय किंवा मेमोग्राफी जो एक्सरे आसता ते व्हरून करूंक जाय तेन्नाच तुका डायग्नोज जातलो पण एकूच वायट जें सांगून की चडशे आमी पेशंट 80% कॅन्सर पळयता ते स्टेज 3 and 4 1 2 स्टेजीस व्हेरी फ्यू डॉक्टर एक तुमकां प्रश्न सादोसो विचारता म्हणजे आमी खूब फावटी असो पळयता म्हणजे ब्रेस्ट तुमी म्हणटा की ब्रेस्ट कॅन्सर आसल्यार पेन जाता आनी म्हणजे गांठ कशी लागता एक ब्रेस्ट एडिनोसिस म्हणजे हाचे जे आसता म्हणजे एडिनोसिस त्यातूनय बी अशा टायपचो म्हणजे हाव यू डिस्क्रिमिनेट तुमी म्हणजे पेशंटांक कशें कळप की हे बाबा आपले म्हणजे एखादो म्हणजे लंप आसा एडिनोमा आसा काय तो एडिनोसिस आसा ते कितें आसा चडशे 30-40 वर्सां पयलीं चडशे कॅन्सर म्हणल्यार रोग भरपूर प्रमाण कमी आसता कसले ब्रेस्ट दुखप किंवा गूट येवप 40 नंतर हें सिरियस घेवंक जाय आनी डॉक्टर मेळोंकूच जाय आनी डॉक्टर मागीर एकोणीस टेस्ट करून हें पळयता असो म्हाजो